मरड म्हापशा मध्यरात्री जाल्ल्या गँग वॉर प्रकरणात म्हापशा पोलिसांनी 7 जाणांक धरल्यात। 2 टोळयांमदी तलवार, चॉपर, चाकू घेऊन राती बरीच मारबडय जाली। 3 स्कूटरींक उजो घालो। एका गटांतल्या भुरग्याच्या घरच्यांनी मारबडय प्रकरणात म्हापशेचो नगरसेवक सुधीर कांदोळकाराच्या पुताचें नाव घेतलां। सुधीर म्हणटा ताच्या आड राजकारण चलना। मरड म्हापशा मंगळारा मध्यान राती 2 गटांचे पेटले। तलवार, चॉपर, चाकू आनी हेर शस्त्रां घेवन बरीच मारबडय जाली। 3 डिओ गाडयांकूय उजो घालो। तातूंत एके गाडयेचो लासून गोबर जालो। म्हापसा पोलिसांनी 7 जाणांक भितर उडयल्यात। मात 2 गटांतल्या एका भुरग्याच्या आवयन म्हापशेचो नगरसेवक आनी आदलो नगराध्यक्ष सुधीर कांदोळकाराच्या पुताचें नाव घेतलां। प्रकार घडलो तेन्ना खंय तो सुवातेर आशिल्लो। सूत्रधार सोडून भलत्यांकूच धरल्यात म्हूण ती बोवाळ मारता। आता म्हाका हेंच्या वरसून कळोन येयलें की आशिशाक सत्येशान मारलो म्हणून तेजे फ्रेंड सगळे धांवून येयले। सत्येश सुधीराचो चेडो, सुधीर कांदोळकर आमचो वॉर्ड मेंबर। म्हाका सांग आता इतले म्हाजे चेड्याक हाडलो, तेजे फ्रेंडांक हाडले, सत्येश कित्याक ना हांगासर, सुधीर कांदोळकर कित्याक ना? आमी गरीब म्हणून आमकां त्रास करतात। हांव इलेक्शनाक उबी रावलेली म्हणून तेन्नाची दुश्मनी आजून पासून काडटात ते। पॉलिटिक्सान खंय तरी कनेक्शन आसा न्हू, कितें तरी आसा। हे कित्याक जालें ते कळोंक ना म्हाका। जस्टीस जाय हितून। सुधीराच्या चेड्याक लिपोवन सिद्धूक फुडें काडला आनी नेबराक ते अभिलाषाक फुडें काडला। आता ते काय समजना म्हाका, तो कित्याक ना पळय तो मेन हांगासर जाळागत केल्या पळय ती। पोलिसांनी सुधीर कांदोळकाराच्या चल्याक हात लायिल्लो ना। प्रुडंटान सुधीराक विचारले, हे खंय राजकीय कारस्थान? भायले कोण तरी थंय म्हणटार येयले आनी कितें तरी तेंच्या भितर वादावाद जालो। त्या बद्दल काय म्हाका सुपर काय म्हायती नासली। जेन्ना हांव केबीन 12:30 पावलो तेन्ना हांवें पळयलें पुलीस तेजें इन्वेस्टिगेशन करताले। फायर सर्विसची गाडी आसली। आतां हेजे पयलीं बेश्टे एलिगेशनाय बेश्टी म्हाजेर आतां जावं लागल्या, कोण वत वा आतां कोण भितर कितें आहा तें काय एक्झॅक्ट म्हाकाय भितरली कांय खबर ना। ते म्हणटा कोण तलवारी घेवन येयल्ले आनी कितें, आनी पुलीस तांकां अरेस्ट केला आनी ते इन्वेस्टिगेशन करता। नांवां तशी प्रत्येक जण घेतात। हांव आसलें काय म्हाजें कॉन्सलर म्हाजें भितर आमी काय जाल्ले हितून कोण इनवॉल्व ना आनी कित्याक म्हाकाय खबर ना। अटक केल्ल्या 7 जाणांक म्हापसा पोलीस रिमांडा खातीर ब्रेस्तारा कोर्टा मुखार उबे करतले। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। गोंयच्या 7 तालुक्यांनी नळाक उदक ना। काणकोण सोडल्यार उरिल्ल्या दक्षिण गोंयाक बुधवारा उदका पुरवण जाली ना। सांग्यावेल्या साळावले उदका पुरवण प्रकल्पांत दुरुस्तीचें काम आशिल्लें। दुसरे वटेन वीज पुरवण बंद पडिल्ल्यान दिवचल, सांखळे मतदारसंघ आनी मयां उदक पावलें ना। मंगळारा विर्नोड्या उदकाची मेन पायपलायन फुटिल्ल्यान बुधवार आनी ब्रेस्तारा सगळ्या पेडण्यां तालुक्याक उदक ना। आयचे दिसा गोंयच्या 12तल्या 7 तालुक्यांनी उदका पुरवण ना। एके कडेन उदका पुरवण प्रकल्पांत दुरुस्तीचें काम, दिवचले वीज पुरवण बंद जाल्यार पेडण्यां एके सुवातेर पायपलायन फुटल्या। सांग्यावेल्या साळावली उदका पुरवण प्रकल्पांत सारके करपाचें काम आशिल्लें। ताका लागून बुधवारा सांगे, केपें, साश्टी आनी मुरगांव तालुक्यांनी उदका पुरवण जावची ना म्हूण PWDच्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरान जाहीर नोटीस काडून कळयल्लें। लायटीच्या कामाक लागून पुराय दिवचल आनी सांखळे मतदारसंघ आनी चोडन धरून मयेच्या कांय वाठारांनी बुधवारा उदक मेळूंक ना। पेडण्यां विर्नोड्या मेन पायपलायन फुटल्या। ताका लागून बुधवारा नळांक उदक नासलें आनी बेरेस्ताराय पुराय पेडणे तालुक्यांत उदक मेळचें ना। म्हणजे 12तल्या 7 तालुक्यांनी बुधवारा उदक मेळ्ळें ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। बीजेपी सरकारान टॅक्स घालून गोंयकारांक काबार केले। दुसरे वटेन बीजेपी स्किमीच्या नांवान लोकांक धमकावन मतां घेता म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष लुईजीन दिवचले उलयलो। सरकाराचें अपेस लिपोवंक खंय बीजेपी सोनिया आनी राहुल गांधीक टार्गेट करता। सरकारा आड काँग्रेसीची बुधवारा दिवचली रॅली जाली। कितले टॅक्सेस जे लोकांच्यान फारीक करूंक जायना तितले टॅक्सेस। Was a culture of intolerance, culture of hatred, culture of vengeance. They want to do character assassination of Congress President Sonia Gandhi and Vice President Rahul Gandhi. And what is the hidden agenda? Hidden agenda is to divert the attention of this country, divert the attention of every state against the total collapse of the BJP government. इतले मजगती बीजेपी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांक एक्सटेन्शनां दिता म्हूण राष्ट्रवादीन विशय काढला।
आता वो बोडके was district register and by order of 31st/5 he was promoted on ad hoc basis. And या बोडकेचेर has been convicted by vigilance department आणि विजिलन्साची इन्क्वायरी चालू आसा. दोन्ही हा कन्विक्शन हा आणि इन्क्वायरी चालू हा. तरी असताना ताका एक्सटेंशन दिला. याचो अर्थ the district, the state registrar and registrar are known to be hot bodies of corruption. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक विराम.